इलेक्शन येवचे पयलें सादारण आमकां करमल घाट म्हणलो की करमल घाट तो गोंयांतलो मदलो जो हें आसा पॅच आसा. म्हाका सादारणशें अशें दिसतालें की पावस आयलो रे आयलो, केन्ना कितें जातलें हाका शाश्वत नासलें. तें पयलीं तें वॉल्त आशिल्लो आसा न्ही, ते निश्चितपणे एक्सिडेंट हो थल्लो आसतलोच. आणि नंतर तो मदलो शेतांतलो रस्तो आसा तोय ती नेरो आसता. त्यामुळे बरेचशे जे ट्रक आसताले, बाकी व्हडली गाडी आसता तर तांकां अंदाजूच मेळनाशिल्लो. आणि सादारणशे त्या एकंदर जून जुलयच्या म्हयन्याक आसा न्ही, सातत्यान 3-4 एक्सिडेंट जातलेच जातले. आणि त्याच वेळाचेर म्हाका दिसता 2 भयानक एक्सिडेंट त्या वेळाचेर जाले. आणि त्यामुळे करमल घाट हो मरणकट्टा अशा तरेची म्हणजे वर्तमानपत्र म्हणा किंवा बाकी हातूंतल्यान जे आसा न्ही ताचो उल्लेख जावपाक लागलो. आणि त्यानंतर पयलीं आमी एक डिसिजन घेतलें की तात्पुरतो आमकां ह्या संदर्भाचें एक कितें करपाक जाय. की कारण हायवे जातलो, ही बाकी सगळी प्रोसेस जातली, 2 वर्सां 3 वर्सां वचूंक शकता. आणि त्यामुळे मदले ते वॉल्त जे आसले करमल घाटा आसताले ताची दुरुस्ती तात्काळ जावची हो निर्णय त्या वेळाचेर आमचे अधिकारी आनी आमी सगळ्यांनी घेतलो. आणि ती प्रोसेस आसा सादारणशें आमी 1 वर्साक आमी पूर्ण केली. आणि हायवे संबंद आशिल्ल्या कारणान जे आसा न्ही ताकाय लागणारे पयशे आमकां परत ती हायवे अथॉरिटी कडच्यान आमकां घेवचे पडले. आनी तो एकदाचो विशय आमी सोंपयलो. ज्या वेळाचेर मागीर आमी 2022 आमी निवडून आयले. आणि ह्या विशया संदर्भात आमी काणकोणकार म्हणून आमी सगळे जाण जे आसा अत्यंत संवेदनशील वृत्तीन पळयताले. आणि स्वाभावीकपणे म्हजे कडच्यान अपेक्षा धरप, मुख्यमंत्री कडच्यान अपेक्षा धरप, सरकारा कडच्यान अपेक्षा धरप ही स्वाभावीक आशिल्ली. आणि त्यामुळे हांवें एक डिसिजन घेतलें त्या वेळाचेर की आमकां ज्याचो संबंद आमकां खूब लागींचे आसलो नितीन गडकरीशी, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, ताजे कडेन संबंद तात्काळ आमी हांव सद्याक गेलो. आनी म्हाका सांगलें की अशा प्रकारची परिस्थिती आमच्या एकंदर जो करमल घाट ह्या सगळ्या जी दिसता. आणि त्याच वेळाचेर एक मतप्रवाह आशिल्लो, म्हणजे विशय चलतालो हायवे संदर्भात, बरेच वस्तू चलताली. तर 2 मतप्रवाह आशिल्ले. एक मतप्रवाह आशिल्लो पूर्णपणे बोगद्यांतल्यान तो रस्तो वचचो अशा प्रकारचो, म्हणजे करमल घाट हो आसा न्ही पूर्ण बोगद्यान वचचो. आणि एक मतप्रवाह आशिल्लो जे आमचे टॅक्निकल विंग्स जे आसा तांचें म्हणणें आशिल्लें की तो वेल्यान वचचो. आणि ह्या टॅक्निकल विंग्सान म्हणजे 2 मतप्रवाह आशिल्ले म्हणजे पब्लिकेचे मतप्रवाह आशिल्ले. म्हणजे काय तांकां दिसतालें की झाडां बिडां ती आमकां ती तुमची पडटा, त्यामुळे पर्यावरणवादी ह्या सगळ्या लोकांनी तांकां दिसतालें की ताका बोगद्यान वचचें. आनी म्हाका सादारणशें म्हाका दिसता हो प्रस्ताव जो आसा न्ही की रस्तो करप हो प्रस्ताव आसा न्ही तात्काळ त्या वेळाचेर मान्यता म्हणजे नितीन गडकरींनी दिलो. आणि ताका दुजोरा आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां दिलो. म्हणजे त्यामुळे आमकां फास्ट निर्णय त्या वेळाचेर घेणें शक्य जालें. बाबानो हो रस्तो एकदाचो करुया. आणि तातूंतल्यान म्हाका दिसता थोडो उशीर जालो. उशीर जावपाचे फाटले गजाली म्हणजे खूब कारणां आसा की आज आमी पळयता की फॉरेस्टाचे इतले जाचक आनी जटील जे विशय आसता पळय आसा ते पुराय करता म्हणजे ते बारीक बारीक गजाली सुद्दां म्हणजे खंय जर चुकीचें आसत जाल्यार ते ताका ज्या सपोर्ट ते करिना. पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट जाले शिवाय ते कशेंच करपाक दिना. आमकां ताचो अनुभवय आसा की सादारणशें आमी नडके आनी आमी सकयल तिरवाडचे रस्तो अशे 2 रस्ते वायडा सिंथेथ रस्ते आशिल्ले की ताची आमकां गंभीर समस्या प्रश्न आसा तो आमकां लक्षांत येयलो की आतां आमी सादारणशें 2-3 वर्सां उपरांत आसा न्ही आत्तां आमी ताची कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट केल्यो आनी ते 2 रस्ते आमी क्लियर केले. आनी तशाच प्रकारच्यो फॉरेस्टाच्या संदर्भांतले विशय आशिल्ले ते क्लियर करप हे म्हणजे सगळे जाण म्हणजे अधिकाऱ्यांक जे आसा न्ही तोय तेन्ना खूब अडचणी विशय आशिल्लो. आनी तो अडचणी विशय तांणी सोंपयलो बी.
दुसरं अत्यंत म्हत्वाची इशारा दिली जावपाचें फाटलें कारण अशें की परत तो बोगद्यांतल्यान करप म्हणटा आसतना ती परत सॉयल टेस्टिंग करप बाकी सगळे ज्यो प्रोसेस आसा डबल प्रक्रिया जाली आनी त्याय प्रक्रियेंतल्यान मात करत म्हणजे एकदांचो टॅक्निकल सायडीन जे लोकांनी ठरयलें की ज्या तरेची आमची माती लूज आनी बाकी सगळे जे विशय आसा टॅक्निकल म्हाजे पेक्षा ते बरें सांगले आनी तातूंत बोगद जावप शक्य ना अशा प्रकारे विशय जालो आनी तातूंत वेल्यान रस्ते करप फोरलेन करप अशा प्रकारचो निर्णय जालो आनी तातूंत एकदांचो त्या रस्त्याची सगळ्या प्रकारचे सँक्शन बाकी सगळे टॅक्निकल गजाली आसा ती पुराय जाता आनी हे रस्ते करता आसतना की आमी सदांच विशय आमकां लक्षांत घेताले की एक काळ आशिल्लो म्हणजे मध्यंतरीचो म्हणजे सादारणसो 2007-08 ह्या दरम्यान जे आसा न्ही की हांगासर काणकोण पासून तो मडगांव पर्यंत रस्तो पूर्ण खराब जालो आनी हांगा साकून जर मडगांव वचपाचें आसत जर जायत न्ही एक तर बसीन वचप म्हणजे पूर्ण कंबरडे मोडून वतालें आनी लोकांचे शिव्यो शाप बाकी सगळें जे आसा ज्या तरेन आमी सगळ्यांनी अनुभवले त्या वेळाचेर आनी अर्थात त्या वेळाचेर सरकार आमची नाशिल्ली भारतीय जनता पार्टीची नाशिल्ली त्या वेळाचेर काँग्रेस सरकार आशिल्लें पूण आसूं दी पूण सरकार कोणालें आसूं दी पूण काणकोणकाराची स्थिती जी आसा न्ही की त्या वेळाचेर अत्यंत दयनीय आनी बिकट आशिल्ली आमी अनुभव घेतले म्हणजे मडगांव वतले जाल्यार 2-2 तास लागताले परत येवपाक 2 तास अशी जी स्थिती आशिल्ली आनी त्या स्थितीन एकदम म्हणजे एखादो म्हणजे मडगांवच्यान पणजेच्यान नॉर्थांतल्यान मनीस जर काणकोण येवपाचें आसत जर जाय नाका रे बाबा की हांगा काणकोण नाका की काणकोण म्हणजे तें कशें एक वेगळ्या तरेन म्हणजे कर्नाटकाचो भाग असो कसो अनुभव येता आनी त्यामुळे एक स्वाभावीकपणे आमकां दिसतालें की ट्युरिजम जरी आमचे काणकोणाक जरी तेन्नाच फ्लरीश जातालें की अशा वेळाचेर ट्युरिस्ट सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणांत कमी येताले आनी ताजो फटको जो आसा एकंदर म्हणजे म्हणजे आमी जर गोंयच्या विकासाच्या प्रक्रियेक भितर जर सरतले जर जाय जाल्यार आमकां हो हायवे जाल्या शिवाय गत्यंतर ना अशा एकमेव आमच्या सगळ्या काणकोणाचे सुशिक्षीत सभ्य लोक आसा न्ही ते उलयताले आनी तातूंत म्हणजे हांव बाकी समजता ह्या वेळाचेर हांवें त्या वेळाचेर सुरवातेक प्रश्न हो हे सगळे विशय लावन धरले आनी अर्थात केंद्राचें सरकार आमचें आसले कारणान नितीन गडकरीजी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें सगळ्यांनी साथ दिली त्या वेळाचेर निलेश काब्राल बाब आशिल्लो तो म्हणटालो सर तूं म्हणटा तूं कितेंय करपाक आपली फ्रिडम तुका आसा तूं जाय तें वचून ती दिल्लीच्यान ज्यो ज्यो गजाली करपाक जाय आपूण तेतूंत मदत करपाक सगळ्या प्रकारची आनी ताणें आपल्या तुमच्या प्रकारचे त्या वेळाचेर आमकां सहकार दिलें म्हणून आज आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली आज प्रत्यक्ष ताजे आमकां तो प्रोजेक्ट कसो आसतलो ते सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें आनी ह्याय कामाक म्हाका दिसता सगळ्यात म्हणटा ती अशें आमी सगळ्यात फॉलोअप करतना आमी सागराव वापरचो म्हणजे एक बरो अधिकारी म्हणजे एक इम्प्रेशन जें पडटा की ताणें सतत जे आसा न्ही ह्या विशया संदर्भांतली म्हणजे खंयच्याच प्रकारची चालढकल न करता ती अत्यंत सिन्सियर प्रामाणीकपणे काम करता ताणें केलें अर्थात आमकां दत्तप्रकाश कामत सुद्दां जो आसा एक सकारात्मक दृश्टीकोनान विचार करपी आनी ह्या म्हणजे अशें एक बरे अधिकारी आसले कारणान आसले आमकां जर दिसलें जाल्यार सुद्दां त्या अधिकाऱ्यांचें प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर जें काम करपाक जाय तें केलें आनी म्हणून आज हो आमकां प्रत्यक्ष तो रिजल्ट पळोवपाक मेळटलो भावना फक्त रस्तोच न्ही आमी पूर्ण म्हणजे गोंयाक जोडपाची अशा प्रकारची लायफलायन जी आसा आमकां म्हणजे आज आमी बऱ्याच वेळाचेर मडगांवच्यान जर पणजे वता आमी अर्द्या दिसा भितर पणजे पावता बरो फील येता आमचे कडेन म्हणजे अर्द्या दिसा केन्ना आमी पावले तें आमी लक्षांत येना म्हणजे आमी तो अनुभव आमी काणकोणकारांक घेवपाक जाय अशा प्रकारे विचार करतले आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की हो रस्तो जर कंप्लीट जालो आसत जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता परत काणकोणच्यान मडगांवच्यान काणकोण येवपाक पसून अर्दी वरां येवपाक जातली बरोबर अर्दी वराक पावतले आनी आमी एक वराक भितर जे आसा न्ही आमी पणजे पावतले आनी काम करून आमी बरें एक वराक काम पणजे आसत जर जाय तें करून जे आसा न्ही दुसऱ्या दिसाक आसतना आमी परत काणकोण पावपाक शकता अशा तरेचो एक सुखद अनुभव आमकां सगळ्यांक घेवपाक मेळटलो आनी त्यामुळे हांव आज काणकोणकार खूब मोठ्या संख्येन आयले म्हणजे एक उत्कंठ आशिल्ली सगळ्यांक ह्या सगळ्या म्हणजे कसो आसतलो कितें आसतलो आनी प्रत्यक्षात ताजो अनुभव आमी सगळ्यांनी म्हणजे कशा तरेन असो रस्तो आसतलो ताजो अनुभव आमी आतां घेवया आनी तातूंतल्यान बऱ्याच वेळाचेर आमी म्हणजे स्मॉल लक्षांत दवरपाक एक पॉलिसी फ्रेम करून आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करतलो आसा न्ही तांणी सदांचे 8 वा 10 वर्सां मेंटेन दवरता
15 वर्सां आणि 15 वर्सां मेंटेन करता आसतना 40% जे आसा पयशे आमी सरकारान दितले आनी बाकीचे म्हणजे मागीर नंतर लेट ताका ही सिस्टम ताणें दवरला आनी ती 15 वर्सांक तांणी तो आपल्याले मेंटेनन्स जर कमी जातलो जाल्यार तो त्या वेळाचेर बऱ्याच तांकां लक्षांत घाले ह्या तत्वाचेर काम करतले जे आसा न्ही तो कॉन्ट्रॅक्टर खूब बरें काम करता कारण फुडें 10 वर्सां ताका मेंटेन करपाक दिसता 10 वर्सां ताका कंप्लेंट उबरी नासता ह्या तत्वाचेर करता जे आज ते म्हाका दिसता खंयच्याच रस्त्याक आमी रस्तो जालो पूण आमकां 10 बस स्टॉप बी खंय दिले ना पूण हांगा आमच्या रोडाक 19 बस स्टँड दिले 19 बस स्टॉप म्हणजे हायटेक असो अशा प्रकारचा कन्सेप्ट असतो त्यामुळे जे फाटले काही त्रुटी असतात ते लक्षात धरून जे आसा बरोबर आतांची कामां जर आसा फोर आसा किंवा 6 लेन आसा ती बरी कशी जातली हाजेर सरकारान फोकस केला आसा आनी ताजोच एक नमुनो आसा न्ही तो काणकोणांचो उपाय आसा मागीर तांकां ते 15 वर्सां मेंटेन करपाक जाय रोडाक जे ते म्युनिसिपी ताका दितले सगळे इन्क्लुडींग ओके वॉशरूम्स हे टॉयलेट कितले आसतले सो 19 आमी हे प्रोवायड केले Both sides? 19 टोटल नंबर इज 19 19 टोटल 8 ओके आणि बस स्टॉप कितले आसतले बस स्टॉप बस शेल्टर करता आमी 19 ह्या रुटार बस शेल्टरान तातूंत सगळे प्रोविजन आसा टॉयलेट मागीर तांकां बसपाक मागीर आनीक एक तातूंत टी स्टॉल आसतले अंडरपास कितले म्हणले अंडरपास भितरले अंडरपास आसा पळय 3 LUP आसा तातूंत म्हणजे लायट व्हेहिकल अंडरपास 2 व्हेहिकल अंडरपास आसा आनी एक एनिमल ओवरपास आसा आनी एक एनिमल अंडरपास आसा ओके कंप्लीशन पिरियड अप्रॉक्सिमेट ताका कंप्लिशन पिरियड जो स्टार्ट जाता तसो आमी ताका अपॉयंटमेंट डेट दितलो पळय न्हू त्या दिसा पासून ताका 2.5 वर्सां कंप्लिशन टर्न जे आसा पळय सगळे ते सगळे स्मूथ ही सायड आसा पळय हय मॅक्झिमम टर्न आसता कट जातले म्हणटा तुमी सगळे टर्न कट जाता स्मूथ जाता उपाय करपाक मेळपा ना मागीर लोकांक यूज करपाक मेळटा थोडो थंय आसतलो थोडो हितू भितर मर्ज जातलो ओके सिद्धू खंयचो पूण सर कितें आतां पयलीं पावस स्पीड येतालो आतां व्हडा तर आनी स्पीड येतली ना ना बॉक्स कलवट घाले की पिच्चाचे ते वायट भायर कलवट घालना तळपण पळयला तूं तळपणाच्यान कसो येता कसो येवपाचो कशें येतलें पेशंटाचेर बांद करून आसलें तर पेशंटाचेर बरें सगळें बांद तूं करून सोडूंक शकता पायपान जायना मातशें मॅनेज करपाक जाय प्रॉब्लेम आसा तो बाउंड्रीसान 1 किलोमिटराचेर 10 कलवट आसतो म्हळ्यार जवळ जवळ 100 मिटराचेर एक कलवट आसतलो जे पायप आसले पण मेजर कलवट हा पळय नाही 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 तो तेच सांगतात जेन्ना जाता तेन्ना आमी तेंका दाखोवचें सायडीन वचचें तशें कांय ना तेंका तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.